नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गणपती बाप्पा लागले वर्साच्या वाटेक. गोंयभर 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्षी लवकर या म्हणीत नाचत गाजत बाप्पाक दिलो निरोप. कुटबण मोबोर डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटधनी आणि 5 लाख रुपया सरकाराकडल्यान मेळटली भरपाय. फुडाराक कामगारांक मरण आयल्यार बोटधन्यांक 25 लाखांचो दंड. जीएमसीत एमबीबीएस कोटा वाडलो. आता जीएमसीत 200 एमबीबीएस जागे. नॅशनल मेडिकल कमिशन ग्रांट्साकडल्यान मेळ्ळी मान्यताय. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बायलां मेरेन पावनात सरकाराच्यो येवजण्यो. स्वयंपूर्ण मित्र अपयशी. मांद्रेच्या बायलांनी उक्तायल्या खंत. आशवे मांद्रे दर्यावेळेर मुळाव्या सुविधांचो उणाव. टॉयलेट आणि चेंजिंग रूम नाशिल्ल्यान पर्यटकांची जाता गैरसोय. खासा रिपोर्ट. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसा सवायशीण बायलांनी केले गौरी पूजन. सत्तरी आणि दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. आता पळयात खबर विस्तारांत. पुराय गोंयभरांत 5 दिसांच्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन व्हडा उमेदीन आणि भक्ती भावनेन जालें. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या ह्या जयघोषात भक्तांनी नाचत गाजत गणपती बाप्पाक निरोप दिलो. पळयात 5 दिसांचे गणपती विसर्जन. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. प्लीज सावकाश. कुटबण आणि मोबर हांगा डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटधनी आणि 5 लाख रुपया सरकाराकडल्यान भरपाय मेळटली. फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोटधन्यांक 25 लाखांचो दंड भरचो पडटलो. मुख्यमंत्री उलयलो. 5-5 लाख रुपया त्याच्या फॅमिली कडेन पावपाक जाय. ओके, विदीन 8 डेज. जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय. कॉर्पस फंडांतले 5-5 लाख रुपया पावपाक जाय. जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालूंक दिवपाचें ना. बंद कर. गरज ना. विदीन 8 डेज जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार. तेंच्या म्हाका प्रूफ सबमीट करा. कॉर्पस फंडूय बी आनी हेय बी.
मंगळारा कुटबण आणि मोपोर हांगा डायरिया जावन 5 कामगारांक मरण आयिल्ले. 17 ऑगस्टा सावन हांगच्या 163 जाणांक डायरियाची बाधा जाल्या. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा कुटबण जेटीक भेट दिली. कामगारांचे भलायकेची जतनाय घेवप ही बोट दनयाची जापसालदारकी अशें ताणें सांगले. मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांक भरपाय दिवपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिले. 5 लाख बोटदनी आणि 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान भरपाय मेळटली. फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोटदन्याक 25 लाखांचो दंड भरचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. सेन्सर बायो टॉयलेटूय बदलपाचे आणि अतिक्रमणां काडपाचे आदेश ह्या वेळार दिले. कुटबण जेटी वयलो जो 5 जाणांचो एक्सपायर्ड जाले ड्यू टू डायरिया ड्यू टू डिहायड्रेशन इन शॉर्ट. जो इन्सिडन्स जालो त्याच्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. असो इन्सिडन्स परत जावचो न्ही. पण अशा पद्धतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचेर वचून एक्सपायर्ड जाता आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर. कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डॅट 2 जाण हॉस्पिटलांत पावले 3 जाण कितें तरी. बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले. आनी जो इन्सिडन्स जाला ताच्या खातीर आमी कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे. आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले. पण हाज्या फुडें अशा पद्धतीचे इन्सिडन्स आमी खपोवन घेवचे ना. तांकां सांगलें हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी अशा इन्सिडन्स जालो चुकोन सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो. बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो. एकंदर हांगासली फिशरीजची पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत खुबशे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही ते 15 दिसांनी हांव म्हजे डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. एक म्हणजे सगळ्यांनी SOP ठरोवपाच्यो. फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल्सो डिसायड द स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर टू बोट्स. लेबर्स आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकर इज द इपिडेमोलॉजिस्ट. ही वील गायडलायन वन SOP कोणी वचप काय ना कशें वचप तेंच्यांनी हायजेनीक कंडिशन दवरपा खातीर किट्स दवरपा खातीर कितें हें ठरयतले. बाकीचे कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर वील ओवरऑल मॉनिटर दीस आनी डे टू डे आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर अलॉंग विथ द MLA बाकीचे फायनलायज करतले. 15 दिसाच्या भितर बरेचशे प्रॉब्लेम्स हांगासले रिजॉल्व करतले आनी 15 दिसांनी जे जेटीचे इनॉग्रेशनूय उरलां कितें तरी कितलेशेच दीस जाले 8-9 वर्सां तेंय 15 दिसांनी इनॉग्रेशन करता आनी बाकीच्यांक बिझनेस करपा खातीर स्ट्रीमलायन दिता. आनी इतकें जाता आसतना लेबरांची काळजी घेवप म्हणजे तांकां इन्शुरन्स आसत किंवा तेंची हेल्थ काळजी ही बोट ओनरांची जबाबदारी. हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां मॉनिटर करतले आनी गायड करतले. एक करून टॉयलेट सेन्सराचेर हातीचेर कितें तो टॉयलेट हांवें ऑलरेडी सांगलें ते जाता तितके बेगीन बदलून डायरेक्टली नॉर्मल टॉयलेट केल्या पुरो. लोकांक हांगा सेन्सराचेर वचपाचें कोण ना. 5-5 लाख रुपया तेज्या फॅमिली कडेन पावपाक जाय. ओके विदीन 8 days जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय. कॉर्पस फंडांतले 5-5 लाख रुपया पावपाक जाय जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालूंक दिवपाचें ना. बंद कर. गरज ना. विदीन 8 days जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार तेंच्या म्हाका प्रूफ सबमीट केला कॉर्पस फंडूय बी आनी हेय बी. मजगती मुख्यमंत्र्याच्या या निर्णयाचेर कुटबण जेटी बोट दन्यांनी चिंता व्यक्त केला. कामगाराक मरण आयल्यार बोट दन्याक 25 लाखांचो दंड दिवपा विशीं केल्ल्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान आनी एक फावट विचार करचो. कांय कामगार आपल्या कुटुंबाक आर्थीक मदत मेळची म्हूण मुद्दम लेगीत जिवाचो त्याग करपाचो विचार करूंक शकता. पण मुख्यमंत्र्यान हाचेर आनी एकदा विचार करचो अशी मागणी कुटबण जेटी बोट दन्यांनी केला. हांगा लोक बाबडे लोन काडटा हे काडटा ते करता आनी बोटी चालू करता. बोटी चालू करता जीव करून डिझल घालून भायर वयता जाल्यार बोटकाराचे बाबड्याचे आपलेच बोट बनवून रिकवरी करूंक जायना. आनी तो कितें म्हणटा पयलीं मेलो जाल्यार 5 लाख मागीर 25 लाख. एक सांग म्हाका बोटकार रिणां चडशे बोटी रिणात आहा. चडशे रीण काडटा कितें एडवान्स घेता कितें करता आनी फाल्यां कितें करतले. ही एक मेसेज ओरिसाक वयतली. मेसेज ओरिसाक वचून मुद्दम मरपाचे वर्साक बोटी काडटले. मरपाच्या खातीर हांगा येतले. हांगा येवन भाड्यान उडी मारतले आनी मरतले. कितें सांग आपल्या फॅमिलीक 25 लाख मेळटले म्हणून. पळय सेवान आतां कितें सेवान कितें सांगलां पळय तेजें कितें करून सारकें तें नाल्यार एक काम करपाचें गव्हर्मेंटान 50 लाख दिवपाचे कोण मेल्या आनी 25 लाख बोटकाराक कित्याक बोटकाराक टेन्शन ना तें आनी 25 लाख मागीर त्या मनशाक दिवपाचे. पूण जो पर्यंत गव्हर्मेंट 50 लाख दिता पळय तेजे उपरांत हो स्कीम ओके आहा. बोटकाराक 50 लाख एक मनशा फाटल्यान 25 लाख बोटकाराक ओनराक आनी 25 लाख मागीर कोण मरता तेका. तशें बी करता जाल्यार ओके. कित्याक बोटकारांची सदांच परिस्थिती पळयल्या नाका जाल्यार कितें हालत बिगाडल्या अशे पयशे घालून हांगा मनीस हाडटा आमी. मनीस हाडून ते मनीस मस्ती करता इतले त्रास करता आनी खंयच्याच कंपनी नांव केदूच न्हू स्वता पात्रांव मनशाक आपल्या फाटल्यान गाडयेक घालून खंयच्या हॉस्पिटलांनी पावयना. पूण आमी तेका आमच्या भावा भाशेन अशें सांबाळटा. पूण ते मनीस
ती गणितच धरल्या त्या भाशेच काबार करता जशें आपूण सगळें सांबाळटा हांगा त्या मनशाक सांगून तरी पूण ते मस्ती करता आनी आमकां अशें त्रास करता पूण ते कितें सिनेमान सांगला पळय तें कितें करपाचें आतां 50 लाख दिले जाल्यार 25 लाख दिवंक आमकां प्रॉब्लेम. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. आता एक खुश खबर. जीएमसीत एमबीबीएस कोटा वाडलो. जीएमसीत एमबीबीएस कोटात सुवाती वाडोवपा खातीर नॅशनल मेडिकल कमिशन ग्रांट्सा कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या. आता जीएमसीत 200 एमबीबीएस जागे हातूंत पदव्युत्तर एमडीएमएस अभ्यासक्रमात रेडिओ डायग्नोसिस, सामान्य शस्त्रक्रिया, प्रसूती आनी स्त्री रोग विज्ञान, वखदाशास्त्र आनी बालरोग विज्ञान हांचो आस्पाव जाता. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एक्सा वरवीं ट्वीट करीत ही म्हायती दिल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन फेसबुकार पोस्ट घालून मेडिकल स्टुडंट्सांक एक उमेदीची खबर दिल्ली आसा. नॅशनल मेडिकल कमिशनान जीएमसी खातीर जे पयले पोस्ट ग्रॅज्युएट जे पोस्ट आशिल्ले 59 पोस्ट आशिल्ले ते 200 पोस्ट केल्ले आसात आनीक हे पोस्टांक MD-MS कोर्सीस सगळे जे आसात ते कवर जातले. म्हणल्यार डॉक्टर ऑफ मेडिसीन आनी मास्टर ऑफ सर्जरी हे जे सगळे कोर्स आसात ते तितून कवर जातले. आनीक ते कोर्सीस म्हटल्यार MDन येता, मागीर रेडिओ डायग्नोसीस, मागीर जनरल सर्जरी असले जे विविध कोर्स आसात, जे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आसात तितून सिट्स सगळे वाडलेले आसात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सरकाराच्यो येवजण्यो गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून मेरेन पाविल्ल्यो नात. मांद्रेच्या बायलांनी हे विशीं खंत उक्तायल्या. येवजण्यांची म्हायतीच मेळना जाल्यार लाव आनी कितें घेतली म्हणून तांचो प्रश्न. स्वयंपूर्ण मित्रांचें हें अपेश म्हणपाचें काय, पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. सरकार एके वटेन येवजण्यो घोशीत करीत आसा, मात दुसरे वटेन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्या येवजण्यांची म्हायती मेळच ना. हे विशीं पेडणे म्हालांतल्या मांद्रेच्या बायलांनी खंत उक्तायल्या. गव्हर्नमेंटाची ज्यो स्किमी आसा पळय तुजे मेरेन पावता तुका खबर आहा सगळ्यो स्किमी? ना ते आम्ही आता जॉब कार्ड केला न्हू, ते हांव तेस्ता विचारून जॉब पैसे येयले तो हांव घातले म्हणून मी तेचेर वचोंकूच ना, ते वचोंक जाय, पळोवंक जाय. हा पूण ते स्किमी येता पळय ते तुका सगळे खबर आहा? ना 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 कित्याक कशें तुमचो मेंबर आहा तो हे ना सांगात ना आमकां आमचो मेंबर. हा. हय सांगात ना कसले कसले क्रिमी येयले ते. हा पंचायतींतल्यान पंच मेंबर तुमचो सांगिना? सांगित नाले तुमकां आतां कसलीच खबर ना स्कीम? ना 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 कसलीच ना आमकां. तुम्ही आता गव्हर्नमेंटची एकूच स्कीम घेयना? ना 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 कसलीच ना घेयना. आमाचे चेडे का गव्हर्नमेंट ना प्रायवेट वयतात ते कामाक, तेका आमी हांगर बसतो. हे बघ काय कितें घेवन 3 जाण चेड्यावर म्हाका चेडो एकूय कामाक ना, प्रायवेट वयता. 2 जाण हॉटेलान एकटो प्रायवेट आसता, पिकनीक कलर करता तसले येता. ओके. तुमकां गव्हर्नमेंटाची स्कीम तुमचो मेंबर जो आसा हा तो कांयच सांगिना? पण रेशमा चोडणकर. तू खंय सरली? हांव मांद्रे दांडोसवाडा. ओके. आता ज्यो सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी तुज्या मेरेन पावल्या? केन्ना येता कोण विचारपाक. हय. अमकी स्कीम आसा तेन्ना बरोवन घाला म्हणून. तेन्ना आमचें घर सारकें नासलें न्हू, म्हणून सांगलेलें आमचे घराचे आमकां 25-30 हजार मेळटले म्हणून. एकदां बरोवन येयली बी बरोवन आनी मागीर 2-3 म्हयन्यांनी मेळटले म्हणून सांगले पयलीं. 2-3 म्हयने जाल्या उपरांत मागीर तेका हांव मेळपाक गेले जाल्यार ती सांगूंक लागली अजून काय येवंक ना, मागीर तुका सांगता म्हणून. मागीर थोडे दीस वोगी रावले आनी मागीर एकदां मिटिंगेक गेले तेन्ना मेळ्ळी म्हाका ती. तेन्ना मागीर परते विचारले तिका. तेन्ना म्हणूंक लागली ती काय ती जागोच ना तेंची म्हणून, काय येवंक ना म्हणून. मागीर वोगी रावले. अशें करून आमकां मागीर शेवटी मेळोकच ना ते पयशे. हा पूण ज्यो गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो सगळ्यो स्किमी तुमकां खबर तरी आसा? खबर एक आसता. कोण वाटेक गावले आमचे ग्रुप आसता तेन्ना ग्रुपाच्यान कोणाक खबर आसलेलो केन्ना सांगता, नाजाल्यार आमकां कोण घरा कडेन कोण सांगपाक येना. पूण तुमकां एकूय स्कीम अजून हे जावंक ना? अजून आमकां तेजो म्हणजे कसलोच लाभ मेळोंक ना? लाभ मेळोंक ना. तुमकां जे घर बांदून दितले म्हणल्यार ते सुद्दां जावंक ना? ना शेवटी आमकां बीन दिवकूच ना. आमी आमच्या पयशांनी जाता तशें मातशें. ओके. तुम्ही मागणी बीन कितें करता की अश्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमचे मेरेन पावून आमकां तेजो लाभ मेळचो बी म्हणून? ना ते मागणी कशी करता आमकां खबर आसूंक जाय न्हू पयलीं ते स्किमी येयल्या म्हणून. ते स्किमी येवन गेल्या उपरांत आमकां कळटा. तेज्या उपरांत आमी वयता. गेल्ले ऑफिसान एकदां गेल्ले. मागीर तो म्हणलो भुरगो बसलो आसलो तो सांगूंक लागलो 15 तारखे मेरेन आसली गे ती, आतां 20 तारखेक तूं पावले, तू लेट पावले म्हणून. ते स्किमी सोंपले म्हणून जाले. पूण आतां सरकार म्हणटा कितें, सरकार तुमच्या दारी म्हणजे एक मनीस आसता जो शेनवारचो पंचायतीन येता, स्वयंपूर्ण मित्र म्हणटा, ते खबर आहा तुमकां? ती काय खबर ना आमकां. तेंच्यांनी आतां कितें करूं जाय, स्कीम येयली न्हू जाल्यार आमच्या
ते वाड्यार कोण आसा तेंच्यानी आमकां स्कीम येयली की एक दुसरे दिसा नाल्यार 4 दिसांनी तरी आमकां सांगूंक जाय न्हू. स्कीम एक म्हयनोभर आसता, एक म्हयनोभर आसता न्हू. ते म्हयनोभरान काही करूंक शकता न्हू आमकां खबर आसली जाल्यार. आमकां फाल्यां आतां तारीख सोंपतली जाल्यार आमकां आयज कळ्ळें जाल्यार डॉक्युमेंट हे ते खंयचे लागी एका दिसान जावचें ना न्हू. एक म्हयन्याची स्कीम आसता ते आमकां तर पयलीं 4 दीस स्कीम येवन 4 दिसांनी कळ्ळें जाल्यार आमी काय बरोवंक शकता न्हू. हे बायलांचे म्हणणे ऐकत जाल्यार थळावे पंच, सरपंच आणि सरकाराचे स्वयंपूर्ण मित्र गांवगिऱ्या लोकां मेरेन आणि खास करून बायलां मेरेन सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवपाक अपयशी थारल्यात. सरकार येवजण्यो आणि तांची आंकडेवारी घोशीत करीत आसा, मात ही जमिनी परिस्थिती. काकी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो तुमकां खबर आसा? ना आमच्या कडेन कोण पावत ना म्हळ्याचे पंचायती आणि कोणाचे आमकां ना, आमकां काय खबरच ना कसली स्किमी दिता. स्किमी ओके. एकूय कसली गव्हर्मेंटाची स्कीम तुमी अजून मेरेन घेवंक ना? कांयच ना. ओके. सीमा श्याम चोडणकर. गव्हर्मेंटाची स्कीमी ते आमचे मेरेन पावना, आमी कितें करपाचें? तुमकां खबर आहा तो स्वयंपूर्ण मित्र शेनवारचो येता पंचायतीन बी? ना. ओके. सो तुमकां कोण अशें सांगीत ना? ना कोण सांगेना. पंचायतीन कितें स्किमी येता गव्हर्मेंटाच्यो बी? ओके. सो तुमकां कळपाक जाय स्किमी, नाल्यार तुमकां कितें आधार जावपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. देशात गोंय पर्यटनाची राजधानी म्हणून सरकार दावो करता, मात गोंयच्या दर्यावेळांचेर मुळाव्यो साधन सुविधांचो उणाव. उत्तर गोंयांतल्या आश्वे मांद्रे दर्यावेळेर सरकाराची सामकी आडनदर, पर्यटकांची मोठी गैरसोय. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. आश्वे मांद्रे दर्यावेळार पर्यटन हंगामात लाखांनी पर्यटक येतात, पूण ह्या दर्यावेळार टॉयलेट, बाथरूम आणि चेंजिंग रूमाची सुविधाच ना. ह्यो मुळावे सुविधा नाशिल्ल्यान दर्यावेळार येवपी पर्यटकांची मोठी गैरसोय जाता. पळयात थळावे लोक कितें म्हणटात ते. तर सांग म्हणजे हांव हांगसरलो मांद्रेचो लोकल हांव जायते फावटी हांगा समुद्रार येता, जायते फावटी पळयता आनी आमी हांगसर सप्लाय बी करपाक येता कितें कितें तेन्ना हांव पळयता सगळे हांगा जे लोकांक टॉयलेटीचो बी प्रॉब्लेम जाता. ते कोणाच्या हॉटेलान जातात, कोणाच्या घरांनी जातात आनी मागीर तांकां ते पे करचे पडटात कित्याक ते तुका दुसरे परकी आसता तो दिना न्हय तुका आपल्या हाका यूज करपाक. तेव्हा गव्हर्मेंटान हेचेर एक्शन घेवंक जाय. टुरिजम डिपार्टमेंटान हे समुद्राचे जे हेचे रेडीमेड जे येतात ते सुद्दां बसयले जाल्यार कोता येता. आनी दुसरें मेन म्हणजे दुसरें तांकां चेंज करपाक कांयच जाता. जे येता कोण न्हांवपाक वतात तांकां चेंज करपाची कसली थंयसर अरेंजमेंट केल्ली ना गव्हर्मेंटान. तर ती गव्हर्मेंटान आमच्या ओन ते मिनिस्टर आहा पळय तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालून ते चेंजिंग रूम सुद्दां करपाचे. प्रत्येक हेच्या बीचा हरमल, आश्वे, जुनसवाडा प्रत्येक बिचाचेर एक जर चेंजिंग रूम सुद्दां दवरी जाल्यार तांकां लोकांक जावची गरज पडची ना. दर्यावेळार टॉयलेट, बाथरूम आणि चेंजिंग रूम सुविधा पर्यटकांक दिवपा खातीर पर्यटन खात्यान मजत करची म्हण मांद्रे पंचायतीचो सरपंच प्रशांत नायकाचो उलो. आता कशें आसा गोंयान बारीक पळोवपाक गेल्यार शेती फाटल्यान आनी मायनिंगा फाटल्यान एकूच एक आर्थीक जो कोणो म्हणटा पळय तो ट्युरिजम. गोंयान आयज जर सगळे आमी जर आतां अवलंबून आसात जाल्यार हे ट्युरिजम सेक्टराचेर. फाटल्या दिसांनी असेंब्लीन जायत्या नेत्यांनी भाशणां केल्यात ट्युरिजमा बद्दल की ट्युरिजम आमी असो सांबाळया, असो दवरया. आयज ट्युरिजमाक आमकां खरेंच दवरपाची गरज आसा. आयज सगळें जें आमचें चल्लां तें ट्युरिजमाचेरूच चल्लां. जाल्यार तुमी आयज आमी हांगाच आश्वे ह्या भागार आमी आसा, जायते हांगाल्या ट्युरिस्टांची कंप्लेनी आहात, तुमच्या पर्यंत कंप्लेनी पावल्ले आसतले की हांगा जेन्ना एक बेजीक नेसेसरीज म्हणटात तशें आयज जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसा, सीआरझेडूय आसा, सीआरझेडाक हांव ब्लेम करिना, पण ट्युरिजम डिपार्टमेंटान जेन्ना तेंचे हांगासर मनीस येतात हांगा कितें तरी आमच्या ग्रामस्थांनी जर कितें तरी रॉंग तांकां दिसलें जाल्यार तात्काळ तेंच्यांनी एक्शन घेतली वता. तर बारीक पळोवपाक गेल्यार ह्या ट्युरिजम बेल्टाचेर फ्रॉम आश्वे टू जुनस ह्या भागाचेर तांकां टॉयलेटीची जी फॅसिलिटीज आसता पळय ती हांगासर ना. आयज खंयचो ट्युरिस्ट जर येता आयज तांकां हांगा जर एक न्हांवपाक जर ते गेले जाल्यार एक प्रायवेट तांकां हॉटेलान फक्त न्हांवपाक धुवपाक हे गोश्टी तांकां करच्यो पडटात प्रायवेट हॉटेलांनी वचून. ही एक ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक इनिशिएटीव घेवन प्रत्येक जे बिचीस आसा पळय त्या बिचीचेर तांकां एक बाथरूम सिस्टम एक दवरची. हांवें खूब फावटी बारीक पळोवपाक गेल्यार लोकांचे कंप्लेनी बी अशी येतात. अशेंच एक महिला जर आसतात जाल्यार एक 4-5 महिला एकी कडेन येतात, मागीर ते चेंजींग थंय बिचारूच करतात आनी हे पावसाच्या दिसांनी तर लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाता. सो हेजेर ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सामकें एक जातीर लक्ष घालून ते कडीक लावंक हो विशय.
कारण बीन कितें म्हणजे अशें लेटर बीन करतले किंवा केल्ले बीन पण हे गोष्टी आमी जायत्या टायमार सांगलेले आहात की हे ट्युरिझम जर आमकां जर सांबाळपाक जाय हो जर बिचीस आणि हे जे ट्युरिस्ट जर आमकां जर येवपाक जाय नॉट ओन्ली इन मांद्रे विलेज जायत्या गोंयांत आतां कितलेशे आमचे बिचीस आसात तर ते ट्युरिस्ट येवपाक जाय तर ट्युरिस्टाचेरच आज आमचे चल्लेले आहात कित्याक आमचे कडेन जे मायनींग बंद आसात एग्रीकल्चरय बंद आसात जर आयज ट्युरिझम जर आमकां तिगोवन दवरपाची गरज आसा जाल्यार तांकां ती फॅसिलिटीजय आमकां दिवपाक जाय सो तशें हांव मागता तुमच्या प्रसार माध्यमांतसून की ट्युरिझम मिनिस्टरान आमचे रोहन बाब खंवटे हे खरेंच बरे मिनिस्टर आसात आणि ते सक्षम आसात ते एक हेचेर स्टेप घेवन करूं शकतात कितें पण हेचेर बारीक बारीक ज्यो गोष्टी आहात ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहात तेचेर तांच्यांनी एक लक्ष दवरचो बुधवारा गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरीतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पूजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयले दर वर्सात चवथीच्या 5व्या दिसाक हे गौरी पूजन जाता पळयात गौरी पूजनाचो हो खाशेलो रिपोर्ट गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरीतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पूजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयले सकाळी उठून सगळीं सवाशीण बायलां न्हंयच्या देगेर वचून कळसात उदक भरून हाडटात त्या उपरांत विधिवत पुजा करतात सत्तरीतल्या वेळूस मासोर्डे कोपर्डे वाठारांतल्या सवाशीण बायलांनी उमेदीन हे गौरी पूजन केले दिवचल शारांतल्या व्हाळशी सयत वन आणि धुमाचे आणि हेर वाठारांतूय पारंपारीक पद्दतीन गौरी पूजन जाले गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी नवे व्हंकलेवरी साज शृंगार केल्लो ह्या बायलांनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले श्री तळेश्वर देवाच्या तळ्याचेर वचून कलशांतल्यान गौरी रुपान उदक घरा हाडून तांचे परंपरे प्रमाण पूजन केले बायलांनी हौशे भरून ते देवाक दवरले सगळे कडेन ह्या गौरी पूजनाची उमेद फाकिल्ली वाळशी गांवांत आमच्या पारंपारीक 5व्या दिसा देवीचो प्रोग्राम जाता सगळी बायलां जी देवी आहा ती आनी देवी नाती बी हांगा जमता आनी तळ्यार कळसुल्यांनी उदीक भरता आनी प्रोग्राम करून ती वयर सरून आपल्या आपल्या घरा देवी घेवन वयता आनी थंय घरा व्हरून कितें करता घरा व्हरून ती पुजेक लायता पाट आसता पाटार तांदूळ घातलेले आसता हळद पिजर घातलेले आसता तेचेर दवरता आनी तेची पुजा करता तेका नैवेद्य दाखयता आनी मागीर हौशे वांटूंक सुरवात करता मागीर सांजचे हे करता सांजचे ते संक सुमार तळ्यार परत हाडून तळ्यान विसर्जन करता विसर्जन करता मागीर म्हाका एक सांग पळय हांगा वाळशे गांवांत देवी कितली वर्सांची परंपरा आसतली कमीत कमी 100च्या वयर गेली आसता म्हणजे चवथीच्या 5व्या दिसा 5व्या दिसात हे देवी आमी करता म्हणजे सगळी उमेदीन करता उमेदीन करता सांजची मागीर भाजी भाकरी वाडटात सगळे गांवांतले लोक हांगा जमतात हांगा तळेश्वराक आनी मागीर विसर्जन ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही बांबोळी फुलांचो खुर्सा मुखार आशिल्लो रस्तो धोक्याचो थारला हांगा वेगान येवपी गाडयांक लागून थळाव्यांक तशेंच नर्सिंग कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक रस्तो उपतना त्रास सोंसचे पडटात अपघाताची लेगीत शक्यताय न्हयकारूं येना तेन्ना फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पांयापूल बांदून दितले अशी माहिती थळावो आमदार विरेश बोरकारान दिल्या
घातल्या जाल्यार लोकांक वचपाक बरी जातली न्हू. नाल्यार लोकांक येवच्यान थंयच्यान हांगा येवपाक लोकांक त्रास जाता. आनी गाडी फास्ट येता आनी हांगा स्पीड ब्रेक काय ना. हय सारकें मरे हय स्पीड ब्रेकार मातशी गाडी स्लो करता जाल्यार मेळना. हय सारकें न्हू. हय मागीर फास्ट गाडी येता आनी मागीर ती लोकां आपटाता. हय आनी पयर ती बायले आपटली ती बावडी हेजेर पडली. अरे ती कांय जावना म्हणून बरी जाली ट्रका आपटून. हां आनी तें जालें आनी फकत ते आतां ब्रीज घालूंकूच जाय तो. हांव निवडून येयलो आनी तेच्या पयलू पासून हांगा फूट ओवर ब्रीज जावं क्रॉसींग करपाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाताली आनी खूब जाणांनी जेन्ना आमी प्रचाराक वचून जाल्यार खूब जाण आमकां सांगताले तेन्ना आमी डिसायड केलें की हांगा कशे भशेन आमकां फूट ओवर ब्रीज हो पेड्स्ट्रियल ब्रीज हो जावपाक जाय म्हणून. आनी गेले ती 2 वर्सां सुमार ऑलमोस्ट आमी एसेंब्ली सेशनान परत फॉलोअप करून परत डिमांड घातलो की हांगा म्हणजेच फुलांच्या खुर्चा कडेन आनी तुमी पळयता आसतना IPHP आसा तशीच फूड एंड ड्रग्स आसा बाकीचे इंस्टिट्यूट्स आसा आमचे ओल्ड बांबोली विलेज आसा. सो हे सगळें इंटरकनेक्टेड हांगा जाता आनी हेकाच लागून खंय ना खंय आमकां फूट ओवर ब्रीज सगळे जे पेड्स्ट्रियन्सांक क्रॉसींग करपाक मेळचो तुमी पळयता आसतलो गाडयो कितले फांसयतात आनी एक्सिडेंट हांगा कितलेशे जाल्ले आसा ऑलरेडी आनी तेकाच लागून हो जो डिमांड आमी घातलेलो तो आयज वर्क ऑर्डर मेळोन तेंचें आतां काम मिन्स लेटर ऑफ एक्सपेक्टन्सूय ताका गावल्लें आसा आनी हें काम जें आसा तें बेगानूच चालू जातलें. हांव ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयल्लो आसा तेणें सांगलां आपूण बेगांच्या बेगान जो कितें पळयलो ऑलरेडी ताणें सायट विजीट घेवन केल्ली आसा. बाकीचें कितें आसा तें करून आपूण तें काम जें आसा तें सुरवात करतलो आनी विथीन नेक्स्ट 6 months म्हटल्यार तेणें की हे जो हांगा फूट ओवर ब्रीज आसा हो कंप्लीट जातलो आनी लोकांक म्हणल्यार हांगाले जे लोक आसा जे गोंयभरांतले लोक हांगा येता जे भावीक हांगा येता तांकां एक बरे पैकी म्हटल्यार जेन्ना बसीन बसून देंवता तांकां क्रॉस करपाक लागून रिस्क फॅक्टर आसचें ना आनी हो एक वन ऑफ अ कायंड फूट ओवर ब्रीज जातलो विथ लिफ्ट आनी एक्सिलेटर म्हटल्यार असलो फूट ओवर ब्रीज जो आसा तो आख्या गोंयभरांत खंयच ना. हो पहिल्यांदा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात बांबोळे हांगा जाता. आमी आसात बांबोळे हांगा जो फुलांचो खुरीस आसा थंय आसात जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हो जो रोड आसा तो क्रॉस करपाक कितले हांगा स्ट्रगल करचें पडटा. हांगासले जे थळावे आसात तांकां तशेंच मागीर हांगा बांबोळी स्पेशल हांगा मेन म्हटल्यार हांगा फुलांचो खुरीस आसा मागीर तशेंच नर्सींग कॉलेज आसा मागीर तशेंच मेंटल हॉस्पिटल आसा मागीर तशे खुबशे अशे ऑफिसीस आसात. जाल्यार हांगा तुमी पळोवंक शकतात जे लोक हांगा जे क्रॉस करतात तांकां बाबड्यांक धांवन वचून क्रॉस करचें पडटा. केन्ना केन्ना हांगा एक्सिडेंटूय जातात आनीक तशें आमी आयकलें की फाटल्याच दिसांनी हांगा एक बायल खंय गाडयेक आदळ्ळी. तशें हांगा खुबशे एक्सिडेंट जातात जाल्यार हांगा त्रास जाता कित्याक हांगा एवरी डे लोक आपले जीव मुठीन धरून म्हणटा तसो हो रोड क्रॉस करचो पडटा. पणजेची बस धरतलो जाल्यार ते सायडीक वचपाक जाय तशेंच मागीर कॉलेज स्टुडंट्स आसतात तांकां ते सायडीक वचपाक जाय. सो हांगा एवरी डे जीव मुठीन धरून लोक हो रोड क्रॉस करतात जाल्यार हांगा बेगीनचे बेगीन अशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर बांबोळेच्यान गौरेश गांवकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी हलदोनचे आमदार आत्वोगाद कार्लोस फेरेरा. चतुर्थी आमची 7 तारीख आहा आनी हांव गणपती देवा कडेन मागता की संबंद गोंयचे सगळे आमच्या देशाचे मतदारसंघाचे तांकां
देवान आपली बऱ्यांची बरो आशिर्वाद दिवचो. गणपती देव जो आहा हो विघ्न हरता, विघ्न पयस करपी, बरे दीस दिवपी, बरी बुद्धिमत्ता दिवपी बरो हे सगळे बऱ्यांची बरो जे कितें ह्या म्हाका आशिर्वाद तांणी दिवचो आनी लोकांक आनी स्पेशली भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक विद्याभ्यास दिवची, बरे संस्कार प्रगट करचे, आकर्षण संस्कार करचे आनी बरे नागरीक जावचे आनी देशा खातीर खुबशें काम करचें हो देवाचे गणपती कडेन हांव प्रार्थना करतां. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी शुभेच्छो. कॅप्टन वेन्झे वेगस, आमदार बाणावली. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो.